दिवचले सत्तरेत मायनिंग बेल्टात प्रचाराक भोंवतना भाऊक सध्या मायनिंगाचो इशू इरार करता। मायनिंग डिपेंडंट आनी बीजेपीचे खासदार उपयोगाचे ना म्हणिल्ल्यान एक दोन कडेन भाऊन जमावाचेर आवाजूय चोडोवन जालो। पर्रीकार सरकारान मायनिंग चालू केल्ले, मात गोवा फावंडेशनान कोर्टात वचून बंद वडयले। मायनिंग वाले मात बीजेपीकूच दोशी धरतात। क्लॉडाक वचून घेराव कित्याक घालिना काय म्हूण भाऊचो प्रश्न। बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान परत मायनिंग सुरू केलें, परत कोर्टाक कोण गेलो? सुप्रीम कोर्टान वचून ऑर्डर कोणी हाडली? क्लाउड ऑर्गनायझेशन गोवा फावंडेशन। हे सगळे खबर आसतना सुद्दां ह्या बीजेपीक कित्याक बोट दाखयतात तुमी? आनी इतलें आसतना ज्यांनी कोणी केला ताका एके शब्दान ताज्या घराचेर एक्कय मनशान मोर्चे व्हरूना जाय अवश्य। कारण ज्यांनी हे सगळे गोंयची वाटले इल्लीगल जर आशिल्लें ताचेर सरकार एक्शन घेतलें अशें म्हणूनच मनोहर पर्रीकारांनी तो हे इल्लीगल जें आहा तें लीगल करपाक थोडे तेंप मायनिंग स्टॉप केलें, सस्पेंड केल्लें, कॅन्सल करूं नाशिल्लें किंवा बंद करूं नाशिल्लें। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान तें संपूर्ण बंद जाल्लें। सुप्रीम कोर्टान कोण गेलो? आनी हें इतलें आसतना तुमी तांकां एका शब्दान मोर्चे सोडून दी, तांकां एका शब्दान तांणी चूक केलें कोण म्हणना। फक्त खासदाराचे आनी भारतीय जनता पक्षाचे तुमी घसरता ताचो अर्थ आमकां समजना। आनी कार्यक्रमां अशी धुडगूस घालप आनी खंय तरी घेराव घालपाचें नाटक करप हें बंद करात सगळें। कारण हें जें करूं येता तांचे कडेन करूं आशिल्लें, आमचे कडेन न्ही। श्रीपाद भाऊ हरशीं थंड, शांत, मात हालीं भाऊचो नित्याचो कूल डिस्टर्ब जाला कसो दिसता। भाऊ लोकांचेर आवाज चडयतना दिसता। जमाव खंय मर्यादे भायर नाका ते उलोवंक लागलो काय वेळ प्रसंगाक आवाज चडटाच। कसल्याय गोश्टीक मर्यादा आसता आनी ज्या पद्दतीन तर तो हुकूमत गाजोवपाक लागलो, जणू काय आमकां तांचे सर्वंट ह्या दृश्टीकोनातून आमकां ऑर्डरी करपाक लागलो। आमी तें इतलेंच विचारलां की तूं जें उलयतना मर्यादेन उलय, मर्यादा सोडून उलोवं नाका। जेन्ना ताणें मर्यादा सोडली तेन्ना हांव मातसो आवाज चडयलो की जेन्ना खंयच्या हेजेर हें करूं जाय तेन्ना कांय गोश्टी करची पडटा। हांवें म्हणलें की जणू काय आमी तुमचे ऋणकारी अशा शब्दान तूं ज्या पद्दतीन उलयता ते मातशें मर्यादेन उलय। इतल्या खातीर तापपाचो प्रश्न न्हय तो। तुमचे खातीर कितें केलां हें सगळें खबर आहा। हो विशय खासदारांचो विशय न्ही, पूण खासदार तिनूय खासदार आमी सगळे ताचे खातीर झटल्यात, सगळे ताका तुमकां एपॉयंटमेंट मेळून दिल्या, जे जाग्यार तुमकां मदत जाय आशिल्ली त्या जाग्यार आमी मदत केल्या। आनी अशें आसतना जेणे कोणें केलां ताका एकाय शब्दान हें उलयनात, पूण हे ताणें मर्यादा सोडली म्हूण ताका मोठ्या आवाजान सांगचें पडलें। हांव तापोना, मोठ्या आवाजान तांकां सांगचें पडलें मायंड युवर लँग्वेज। मायनिंगाचो प्रश्न तडीक लायल्यार बीजेपीनूच आतां इलेक्शना उपरांत आनीक कोणाक खंय तें जमपाचें ना। सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय समोर आसतना जो निर्णय घेता तो वेवस्थीत घेवंक जाय, ही भुमिका। कोड आशिल्ल्यान त्यो गजाली फुडें आतां फुडें इलेक्शन जावन वयतल्यो आनी निश्चितपणे हांव ठामपणे सांगूंक शकता हो मायनिंगाचो प्रश्न सुट्टलो जाल्यार जेणी हो प्रश्न निर्माण केला ते केन्नाच सोडूंक शकची ना। भाजपांत केंद्रांत भाजपाचेच NDAचेच सरकार येतलें आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हो प्रश्न सोडयतलें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळयकार।